report of the Kumudat Commission, which we are studying presently. तो एकदा Kumudat Commission report मुख्यमंत्र्याकडे आणि गव्हर्नमेंटाकडे डिस्कशन झाले. We will see how it is. That commission report was in tune with what the High Court demand was. एक PI आशिल्ल्या कारणान. सो तातूंतले कितें घेवपाचें कशें वचपाचें हाजेर पूर्ण करून आमी कुमुदादीक सारके जाग्यार घालपाचो आमी प्रयत्न जो आसा तो फुडें व्हरपाचें आसा आमी. हातून एक आमकां दिश्टी पडटा की कुमुदादीकूय there are a lot of Kumudads which do not have elected bodies. So we have also asked them to ensure that these bodies are elected immediately or government is going to appoint these bodies as far as Kumudads go. Kumudadik infrastructure kami pattala we are ready, but we needed them to be self-sustainable. So that also we are looking. We are also reviewing the staff which is there under the Kumudads. कितले कित्याक सावथाक जवळ जवळ 90 कुमुदादी आसा जाल्यार 48 कुमुदादी हार्डली फंक्शनल, नो इलेक्टेड बॉडीज. सो ते तांकां दिल्ले आसा आनी वी हॅव ऑल कुमुदाds ऑल ओवर गोवा, ऑल 3 एडमिनिस्ट्रेटर्स नॉर्थ, सेंट्रल आनी साऊथ तांणी सगळ्यांक लेटर्स धाडिल्ले आसा टू कंप्लाय विथ सर्टन रिक्वायरमेंट्स. कित्याक धिरेमा येना, बाकीचे कंप्लायन्सीस कुमुदादी कडेन जायना. थोडे पेपर वर्क जे कंप्लीट एवरी इयर दिवचे पडटा, एन्युअल स्टेटमेंट, बाकीचे ते नासतात. एबल कंपोनंट्स, शेअर होल्डर्स, जाणकार हांचे लिस्ट अपडेटेड नासता एडमिनिस्ट्रेटरा कडेन आनी हांगाच्यानूच सगळे घोटाळे सुरू जाता. ताच्या खातीर हे लिस्ट सगळ्या कुमुदादीन कंप्लाय करचें म्हणून मागिल्लें आसा. सो इट इज अ प्रोसेस. वी हॅव स्टार्टेड इट एंड आय एम शुअर विदीन अ इयर वी शूड बी एबल टू मेक एवरीबडी टेक एवरीबडी इन अ मोर ट्रान्सपरंट मॅनर. कित्याक शेवटी लँड स्कार्सिटी सगळ्यांक खबर आसा आनी ती गोंयकारांक लँड मेळना आनी खंयचेच वेगळेच लोक येवन लँड बसता.